yeta basai lo sor honda opole to yeta basai lo sor honda dirgeya pesoda sor honda yo salo Tumchikol tokatolo, tumsobaru patolo, digiyam pesoda, sorbodario sosalo, tumchikol tokatolo, tumsobaru patolo, opore. Pasalo sormonda opore toyeta pasalo sormonda बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाला भावा भयणांनो, आयच्या मिसाचो विशय देव आमकां भेटूंक येता. तयार जावया. हो सेवादोर आमकां सदांच तयारेन रावंक उलो मारता. कित्याक आमी चिंतूंक ना त्या घुडितांनी आनी सुरवाताचेर देव आमकां भेटता. देवाक मेळूंक तयारी गरजेची. ती म्हणल्यार जिविताची नवसळणी आनी सगल्या मनान काळजान मेलोवचो आवडो. ह्या मिसांत भाग घेतना ताका येवकार दिवंक आनी ताका वळखून घेवंक आनी ताचें राज बांदूंक आमकां कृपा मागुया. बाबडीनो क्रिस्तांचो काळ आयज संपत येता आनी आयज रातीक मोद्याणीर आमी जेजूच्या जल्माची परब संभ्रमता. दबाची परब आयज रातीक आमी संभ्रमता आनी ताची तयारी भोव लागशिल्ल्यान आयज पासून आयज आमी करता. जायते फावटी आमचें ध्यान म्हूण भायल्या वस्तूंचेर आसता. भायली तयारेक आमी लागता, पूण भितरली काळजाची तयारी करूंक आमी चुकता. थोडोच ओगोत उरला, थोड्योच घडयो उरल्यांत. हाचो बरो तो फायदो करून आत्मीक तरेन आमची काळजां मनां तयार करूंक जायती कृपा आनी बळ ह्या मिसा बेडेंत मागता आसतना जायते फावटी आमी जेजूच्या येण्याक जेजूक आमच्या काळजांनी एक भाशेन येवकार दिवंक चुकता. आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी हे पवित्र रितीन फावती पुरी वांटून घेवचे खातीर देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोल पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो परबागिवून सदांच सांगपार मोयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklot kor, somia kaklot kor, kaklot kor. Grace kaklot kor, grace kaklot
आमची सगळी खाजगी मागणी गोरसो आमचे दोखी कोणती ह्या वेळार देवाच्या हातीन घालुया आनी ताचें बेसांव आमचेर मागुया. सोम्या जेजू वेगी वेगी ये कळाव करी नाका. तुज्या दोयाळ मोगाचेर आमी पातयेवन आसां. आमचे मदें येवन तुजे बुजवणेन आमच्या काळजांक धीर आनी गोटाय दी आनी ती तुज्या संतोशान तूं बोर. जो देवा बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. दावीद सवस्कायेन आपल्या गोरा जिवंक लागलोलो. ताचे भोंवतणचे सोर दुस्मानाच्यो लढायो सोर्वेस्पोरान थांबयल्ल्यो. तेन्ना राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या मोदेरा बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां. पूण देवाची आगप्रेट एका तोंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगलें कर, कित्याक सोर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. पूण तेच राती सोर्वेस्पोराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग, सोर्वेस्पोर अशें विचारता, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? म्हज्या इस्रायल पोरजेचो फुडारी जावूंक हांवें तुका मेंढरां राखतालो थंयचो आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुज्या सांगाता आसतालो आनी तुज्या दोळ्यां मुखार हांवें सगलें तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलां. तसल्या मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. इस्रायल म्हजे पोरशेक हांव एक देश दितलो आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो आनी थंयच ती आपलें बिराड करतली. आनी जशें म्हजे पोरशे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशें आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगल्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसो दितलो. त्याच बरोबर सोर्वेस्पोर कोळीत करता. सोर्वेस्पोर तुका व्हड करतलो. सोर्वेस्पोर तुजे तावन एक घराणें उत्पन्न करतलो. तुजे घराणें आनी तुजें राज म्हजे हुजीर सदांच भिरांती विणें वचतलीं आनी तुजें शिंवासन सासणाक गोठ उरतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सदांकाल वाकाणटल्या. सगलीं म्हणुया, तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सदांकाल वाकाणटल्या. तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेक तुजें विस्वासपण पोरगोडटलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसो. तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वासपण तुवें थंय ओकूण करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सदांकाल वाकाणटल्या. अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो.
हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वदा सांबाळटलो. जबाब: तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकणटल्या. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें कडप. सदां काल ताका म्हज्या बोलेपणान दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट तोखतलो. जबाब: तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकणटल्या. शुवर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. फात्या वेले ओरुंटू सासणीक उजवाडाचो पोरसूळ आनी भोक्तीपणाचो सुर्या काळोखांत आनी मोर्नाचे सावळेंत आसलोल्याक उजवाड दिवूंक ये. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जोवाचो बापूय झकार्यस पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करतालो. वाकाणणी सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरशेक ताणें भेट दिली, तिका सोडवूंक तो आयलो. आमच्या दुस्मानाच्या आनी आमचो द्वेश दवरतल्या सगळ्याच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवत प्रवाद्याचे थोडी मागात ताणें बासायलोलें. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटोवन भिरांती विणे आनी ताच्या फुड्यान पवित्र आनी शेगुणी जावन सदांकाल ताची चाकरी करूंक आमकां फावो कोत्तलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्रामाक उतर दिल्लें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या घोराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बोलवंत तारकाक उपजयलो. अशें ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास धरलो. आनी तुका बालका म्हज्या भोवरत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पासारतलो, कित्याक तूं दुनियाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकाचें बोगसणी दिता त्या तारणाची वळख ताचे पोरशेक तूं दितलोय. आमच्या दयाल मायाल देवाच्या काळजाचें देणें हें. आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मरणाचे सावळेंत जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमची पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांत प्रितीच्या भाबडीनू, मनीस एके भाशेन चिंतता जाल्यार देव दुसरेच भाशेन चिंतता. मनशाची चिंतना देवाची चिंतना न्हय. मनीस एके भाशेन आपली येवसण
मांडटा जाल्यार देव दुसरेच भाशेन आपली येवजण मांडटा. मनशाची येवजण देवाची येवजण न्हय. आनी कांय फावटी देवाची येवजण सोजमून घेवंक आमकां अवघड लागता. आनी पूण जरी तर देवाचे येवजणे आड हांव झुजून फुडें वयता जाल्यार म्हजी येवजण एके भाशेन निर्फळ. आनी जर तर देवान आमच्या येवजण्यांक रोजा दिवंक ना वो देवान आमची येवजण मानून घेवंक ना जाल्यार आमची येवजण निर्फळ. भागीवंत फ्रांसीस शावेर तोर्नाडोचो एक येवजण ताच्या जिवितान आसलोली आनी हीच ती येवजण घेवन तो पारिसाक गेलो उंचलें शिकोवप करूंक. आनी थंय आसतना आपूण बरो शिंकतलो, जाणवाय जोडटलो, संवसार जिखून घेतलो आनी संवसार हांव म्हजो करतलो, ही ओडपोडांची येवजण ताची जावन आसली. पूण प्रितीच्या बाबडीनू देवाची येवजण ताचे पासत बोलतीच आसलोली. आनी म्हणटच आयची वाचपा आयची देवाची उतर आमकां देवाची येवजण आमच्या जिवितान वळखून घेवन ह्या येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत मानून हाडूंक एके भाशेन उलो मारता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां दावीद पातशायची खबर. दावीद पातशाय हाच्या मनान एक येवजण आसलोलें आनी तें येवजण कसलें काय एक मंदीर बांदपाचें ताचें येवजण. आनी हें मंदीर कोणाक काय आनी कित्याक लागून काय. प्रितीच्या बाबडीनू दावीद पातशाय हें मंदीर आर्क पेट जी जावन आसली देवाच्या आसण्याची आनी देवाच्या हाजीरपणाची खुणां जी तोंबून दवरलोली. आनी म्हणटच हांव ही चिंतना ताच्या मनाक येता. तो चिंतूंक पडटा की हांव एक राजा कसो, एक मनीस कसो, एक पातशाय कसो एका व्हडा घरांत एके पालसींत हांव रावतां पूण देव त्या तोंबून रावता. आनी म्हणटच हांव ह्या म्हज्या देवाक एक मंदीर बांदतलो. खऱ्यांनीच एक व्हडली ताची येवजण पूण ही देवाची येवजण न्हय आसली. आनी म्हणटच प्रवादी नाताना उद्देशी सर्वेश्वर देव आपली येवजण एके भाशेन उगडापी करता. आनी ती येवजण कसली काय. वय म्हाका मंदीर जाय पूण हें मंदीर तूं दावीद तूं बांदचो नाय पूण तुजो पूत सालोमाव तें मंदीर बांदतलो. प्रितीच्या बाबडीन जायते फावटी आमच्या जिवितांत जायते आमी करूंक सोदता पूण देवाची रोजा ना देव आमची येवजण मांडून घेयना जाल्यार आमची सगळें येवजण आमची सगल्यो ज्यो येवजणी आसात त्यो निर्फळ जातात. पूण देवाच्यो येवजण्यो मनशाच्या येवजण्या व्हड आनी देवाची घोडेक देवाची येवजण आमकां सोंसमूंक जायना पूण तरी आसतना आपल्या काळार आनी वेळार देव आपली येवजण एके भाशेन घडोवन हाडटा. आनी तेंच की आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जकार्यासाची खबर. देवान जकार्यासाक ताच्या लग्ना उपरांत एक भुरगें दिवंक जाता आसलें पूण देवाची येवजण ताचे पासत दुसरीच आसलोली. आनी म्हणटच ताचे जाणटे पिरायेर वो ताचे उतर पिरायेर ताका देव एक भुरगें फाव करता. आनी हीच ती देवाची येवजण जकार्यास मांडून घेता आनी तुस्त घेतांतल्यान देवाची वाखाणी करता. आनी ही देवाची येवजण आपल्या जिवितान मानून घेता आनी येवजणी प्रमाणे आपलें जिवीत तो मानून हाडटा. आनी तितलेंच न्हय देवाची येवजण एके भाशेन साकार करूंक आपलो सहकार तो दिता. प्रितीच्या बाबडीनो कसलो संदेश आयज आमी ह्या दोनी वाचपांतल्यान घेवंक जाता काय. पयली सुवातेर आमी मनशां कशीं जायते आमी चिंता जायते येवजणी आमच्या मनांत आसात. जायतें बरेपण करूंक आमी सोदता जावं आमच्या खासगी जिवितांत जावं आमच्या गोराब्यांत जावं आमच्या समाजांत आमच्या राज्यांत वो आमच्या देशांत जायतें आमी करूंक सोदता पूण देवाची रोजा ना जाल्यार देव आमची येवजण मानून घेवना जाल्यार एके भाशेन ह्यो आमच्यो येवजण्यो निर्फळ. आनी म्हणटच आमच्यो सगल्यो ज्यो येवजणी आसा त्यो कुशीन दवरून देवाची खुशी एके भाशेन वळखून घेवन
ह्या देवाची खुशी देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत मानून हाडूंक गरजेचें. आयज आमी क्रिस्तांच्या काळाची एके भाशेन शेवटाक पावल्या. आयज निमाणो दीस आमची निमणी तयारी आमी करता. जरी फावटी आमचें ध्यान मन भायल्या वस्तूंचेर आसता, भायल्या वस्तूंची तयारी आमी करता, पूण भितरली आमच्या काळजाची तयारी करूंक आमी चुकता. खरी तयारी म्हणल्यार काळजा मनाची तयारी. दावीद राजा आयच्या पयल्या वाचपान एक मंदीर बांदूंक सोदतालो. देवाचे आर्क पेट दवरूंक एक मंदीर तो बांदूंक सोदतालो. पूण आयज देवाक ही आमचे मंदिराची गरज ना, ताका जाय आमच्या काळजाचें मंदीर. जरी तर ताका फावो तो येवकार दिवंक आमी आयज ताका आमच्या काळजांनी येवकार दितले जाल्यार आमची काळजां एके भाशेन नितळ निर्मळ आसूंक गरज. जे आमच्या काळजां मनान जें मेळ्ळेपण आसा तें आमी काडून उडोवंक गरज. आनी तेन्नाच की येवचो आसा आमकां देव भेटूंक येता, ताची आमी एके भाशेन पुर्तेपणी येवकार आमी ताका दिवंक चुकतल्या. प्रितच्या बाबडनू ह्या दिसांनी आमकां कुमसाराचो एक भाशेन सोयेक दिलेलो आसा. आनी हो कुमसार संस्कारा वरवीं एके भाशेन आमचें काळीज म्हूण आमी नितळ करूंक जाता. घोडेक आमी नातालांच्या परबेक तयारी केल्या आसतली, पूण ही भायली तयारी. जरी तर नाताळांची खरी खुशालकाय संतोश आमी एके भाशेन अणभवतले जाल्यार आमकां एके भाशेन आमची काळजां म्हणा नितळ निर्मळ करूंक गरज. आनी तेन्नाच की येवचो आसा तो सोडवणार आमच्या काळजान आपलें ठिकाण करतलो. तर हें आमचें काळीज देवाचें मंदीर करूंक आमी आयज एके भाशेन आमकां जाय ती कृपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेन देवा कडल्यान मागुया. आनी ही आमची तयारी सुफळ जावंक आनी एके भाशेन ही नाताळांची परब एके भाशेन ओर्ता बरीत करूंक आनी खरी खुशालकाय आमी अणभवूंक जाय ती कृपा आनी बळ आमकां ह्या मिसा भेटेंत मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी ह्या वेळार देवाक उबारुया. पवित्र सोबे पासत मागुया. आमी क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे म्हणटोच ताच्या आसण्याक सदांच उक्ती रावूंक आनी ताचे परगटणार जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. राजकी फुडाऱ्या पासत देवाचे जाणवायेचेर पातयेवन आपले निर्णय घेवंक आनी ह्या समाजान वावरूंक बापाची कृपा मागुया. गोरजेक सापडलेल्या पासत तांच्या कोश्टांनी देव सदांच हाजीर आसा. हे जाणवायेंतल्यान तांकां गोठाय मेळूंक बापाची कृपा मागुया.
परत्या पासत आमी सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर देवाक भेटूंक आनी ताका पोरगोटूंक तयार आसूंक बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणिया दोयार बापा ही मागणिया थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी आमच्यो गोरसो आमचे काळजाचे आवंड्या उतरीक ह्या वेळार देवाक आमी उबारुया. बोदयाळ बापा आमी तुका दिनवास जावं दिसा खातीर सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत आयज नाताळांच्या तयारीक आमी आमकांच तयार करतना भायल्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान म्हूण लायना आसतना भितरल्या तयारीक आमी लागूंक आनी येवनसो आसा तो सोडवणार ताका फावो ती स्वाद आमच्या काळजा मनांनी तयार करूंक आमकां तुज्या कुरपीच्या देण्यांनी भर आनी कांय आमची मागणी भावार्थान आनी भक्ती मनान आमी तुजे मुखार दवरल्यात ती दोयेन मांडून घे आनी तुजे कुशी प्रमाणे ती आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Gadaj te unia, kite gadaj te kalsi, ja te pavačata, ide vedi dovoda, kite gadaj te unia, kite gadaj te kalsi. Ja te pavačata, ide vedi dovodaj, mozo otmovani gor, moče kalizani mor, mozo sotozani dur, sogli zbožiči kalta. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या या पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. आमेन. कोनवळ्या बापा आमी तुका ओपून दिता ती दाणां मोईपसान मानून घे आनी पवित्र आत्म्या उदेशी ती बदलून आमकां दी. ती आमी घेतलोले वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी आयचे राती आमचे मदें येतल्या तुज्या पुताची मोहिमा नितोळ काळजांनी बगूंक आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासूया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पोरगोटले उतरां उरत्या मोगान आंकवार मायेन तुका सांबाळ्ळो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख आमकां दिली. आपल्या जल्माचे पोरबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणीची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोळ दळबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायता.
Bogani sosar bola, tujas mój powód. O sorgitu kasoj zoj, o sorgitu kasoj zoj, sorves poračina vi, jedna taka zoj. O sorgitu kasoj zoj, o sorgitu kasoj zoj. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून सोंसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसभरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्या दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgo tuya. Tuja korsani punoživot ponavormi, Tuve nam kasorori somja. Sosaracha, sormonara, amci sormongo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सायमन ताज्या आदारी गवळ्याक आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुझें परजोलीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्यो धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बराबर, भाग्योत फ्रांसीस शावेरा बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Amen. देव आमकां भेटूंक येता, ताका घेवंक आमी तयार जावया. ह्यो विशय आमी नियाळ्ळा आनी म्हणटूच देवाचे आशिर्वाद बेसांव आमचेर मागुया. आमची
आमची तयारी जी निमाणी तयारी आसा ती बरी भशेन आमी करून जेजूच्या येण्याक आमी तयार जावंक कृपा मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना आमी दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजे खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भोयभोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांच काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगट सुभागी. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of other members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jesus
मोगाळ बाबा पळयणानो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तो हे वेळार आमचे दोळे आमी धापया आनी ओगेपणान जेजूक आमी देन भासूया. सोगली उबी रावया. प्रार्थुया. मोहिमेमोंत आनी मोगाळ बापा, तुज्या अप्रूप श्रेश्ठ देण्यान आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुज्या पुताचो ओंदिवंत जल्म आयचे राती समोरमूंक ताच्या येण्याच्या ओत्रेकांनी ह्या दिसाची दर एक कोरणी करूंक आनी दर एक गोडी सारूंक तूंच आमकां आदार आनी बळ दी. अशें तो हाडूंक येता ती सर्गींची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. आज मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री साल्वादोर ड्रॅगो ताका सहो बलिदानान वांटो घेतलेल्या आमच्या याज्ञीक बाबाक तशेंच आमच्या गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. मोगाळ भयणी भवनो सोत्राय दवरची. आज फाल्यां डिसेंबराचे 26 आनी 27 फकत व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. आज रातच्या 11:30 मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाजीक मीस आमी समरमतले. आमचे आर्चबिस्प भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव मिसाचे येजमान आसतले. फाल्यां नातालांच्या दिसा सकाळीं मिसाचो वेळ हे दिसांनी आमची मिसां जातात तेच परी आसतलो. दनपारां 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतले. There will be a special mass in Hindi at 12:15 p.m. चोतराय दवरची. आज सांजे आदेसाक तशेंच फाल्यां आख्खो दीस कुमसार आनी कावन्सिलींग आसचें ना. डिसेंबराचे 26 तावन कुमसारां आनी कावन्सिलींग परत सुरू जातली. कुमसारांचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. निमाणे आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या गोराब्याचेर, तुमच्या वावरा धंद्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पुरगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कसून दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन बसता.
आनी आतां आमचे स्पसोत तुशी विनोदी मागता जण एकल्यान हे बेडार आपणाक जाय ते मागचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तोचले जाल्यार तुझे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. Coro